समजूया आम्ही घरा देवाच्या उन्नवान रूपांतर करून कोणी ख्रिस्ताच्या भक्तीन बेलाया आम्ही जुळा सोम्याच्या सोम्याचे सुदये कोट्या बांधान मोगाच्या सोम्याचे जेवा अर्धा Sergice Bolitan Dida Samada Somyace Maran Jivita Karan Punan Jivanko Balvasha बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मुगळा भावा भयणीनो, आयची देवस्तुती आमच्या मागण्या जिविता मारिफात आमच्या जिविताचे मिसांव समजून घेवंक आमकां उलो दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत मागण्याचो मनीस जावन आशिल्ल्या एलीन आपल्या पुता सामुएलाक देवान आपयल्ल्या वेळार ताणें देवाक कशें जबाब दिवचे म्हणल्या विशयांत तें शिकोवचे घडीत आमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच शुभ वार्तामानांत सुमी जेजू क्रिस्त सकाळी जावन सांज पर्यंत पिडेस्तांक गूण करून तकल्यारी अकरेक एक सुरो मागणें करूंक वेता आनी आपले मुखले मिसांव कितें म्हणलें समजून घेवन ते पुरो करचे खातीर तो वावुरता. तर मोगाच्यानो आमी आमच्या जिवितांत आमच्या मागण्या जिविता मारिफात आमचे ते मिसांव समजून घेवन ते पंथाक पावोवंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आमी केल्ली सर पातकां देवा मुखार हाडुया. ताच्या बोगसाणे आमी मागया. नितळ आनी निर्मळ काळजान आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयती करया. हांव पातकी सर्वोदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून सदां संवकार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागोद करू आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोनिया काकूट कर, सोनिया काकूट कर, ख्रिस्ता काकूट कर, ख्रिस्ता काकूट कर, सोनिया काकूट कर, सोनिया काकूट कर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. आमेन.
सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. भुरगो सामुएल एलीचे नदरेखाल सर्वेस्पराची सेवा करतलो. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचें उतर चडशें आयकूंक मेळनातलें आनी दर्शनां अप्रूप आसलीं. एक दीस एली आपणे सदांचे सुवातेर न्हिदोन आसलो. ताची दिश्ट मंद जावन आयिल्ली देखून ताका कांय दिसनातलें. देवाचो दिवो आजून पालवोंक नातलो आनी देवाची सोल्या पेट आसली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सामुएल न्हिदोन आसलो. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. आनी तो एलीशी धांवलो आनी ताणें म्हणलें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलय? एलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तो न्हिदोंक गेलो. परतून सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हणलें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलय? पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तेदोळ पर्यंत सामुएलाक सर्वेस्पराची वळख नासली आनी सर्वेस्परान आपलें उतर ताका तेदोळ पर्यंत कळीत करूंक नासलें. सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हणलें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजलें. देखून तो ताणें सामुएलाक म्हणलें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवाक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार परतून न्हिदोंक गेलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवाक आयकता. सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सवे आसलो आनी ताचें एक उतर निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना. अशें सगळे इस्रायल परसा दान थावन बेर्शेबा पर्यंत सामुएल सर्वेस्पराचो खरो प्रवादी म्हूण ओळखून घेवंक लागली. देवाचें उतर हें, देवाचे उडकार. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतालो. ताणें म्हजेर बागोवन दिश्ट घाली, म्हज्या उल्याक कान दिले. जो कोण सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास ठेवता आनी बोंब्या कुशेन पडटाना वा कुरड्या देवांक बसतल्या संगी मेळना, तो खरोच बागी. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञ आनी भेटवण्यो ताका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलयो तुवें मागोवंक नाय. तेन्ना आपले हांव येता म्हणलें हांवें. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथ कवळांत म्हजे विशीं सांगलेलें आसा, देवा म्हज्या तुजे विशीं तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबून आसा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सोडवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांव परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव दांपून दवरचो ना. हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. उद्गार. म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सर्वेस्पर आनी हांव तांकां वळखता आनी त्यो म्हजो पाटलाव करतात.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू सिनेगोगांतलो बायट सनवेतच सिमोनच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुवांव ताचे संगता आसले. सिमोनची सासूमाय तापान न्हिदरली. जेजू थंय पावतच तांणी ताका तिचे विशयंतली खबर दिली. तो तिचे सरशीं गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तीच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतच सुमेस्त पिडेस्तांक आनी देंवसार लागल्ल्यांक लोकान जेजू सरशीं हाडली. सगळें शहरच त्या घराच्या दारवोट्या लागीं जमो जाल्लें. तळावळ पिडेनी कश्टतल्यांक जेजून गूण केली. सबार देंवसार धांवडायले, पूण तो कोण म्हूण ते देंवसार जण आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसरे दिसा उजवाडचे आदींच जेजू उठलो आनी जण नातल्ले एक सुरे सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो. हेणें सिमांव आनी ताचे संगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काडन ते म्हणाले, सक्कडी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, वचुया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शेरांक. थंय हांवें सुवार्ता परगट करी जाय. हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो आख्ख्या गलिलियांत भोंवून तांच्या सिनेगोगांनी सुवार्ता परगट करीत आनी देंवसार धांवडायत आसलो. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावाने भयणी, आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजून करची ती आजापां. जेजून लोकांक बरें करचें. हांगासर दोन प्रमुख विशय आमी जाणा जाता. पयल्या सुवातेर लोकांक जेजू थंय आसलो ती पातयेणी, तांचो भावार्थ हो जेजू क्रिस्त तांकां बरें करूंक शकता, पिडेस्तांक गूण करूंक शकता, देंवसार आसलेल्यांक तो देंवसार भायर घालूंक शकता. ही दृढ पातयेणी तांचे थंय आशिल्ली. आनी दुसऱ्यान ही सर्व आजापां करचो मनीस मात्र न्ही, बागार देवूच जायचे. त्या देखून जायते फावटी जेजून आश्चर्य केले उपरांत वा लोकांक बरें केले उपरांत जेजून सांगचें आसा, तुज्या भावार्थांत तुका बरें केलें. तर गरजेचें कितें? म्हज्या जिवितांत बरेंपण जाय तर गरजेचें जावन आसा म्हजो भावार्थ देवा थंय कसो आसा. थोडे फावटी म्हजो भावार्थ न्ही, दुसऱ्यांचो भावार्थ, जो कोण मागणें करता म्हजे खातीर तांचो भावार्थ. थोडे फावटी आमी मागणें करचें आसा आनी लोकांचो भावार्थ न्ही, पूण इगर्ज मातेचो भावार्थ घेवन आमी मागणें करचें आसा. कित्याक गरजेचें जावन आसा जो कोण देवातावन आशेता, जो कोण देवातावन बरें आशेता, ताजो वा तिजो भावार्थ प्रामुख्य जाता. देव करूंक शकना म्हणून न्ही, देवाक आश्चर्य करूंक बोळ ना म्हणून न्ही, देवाक आश्चर्य करूंक मौन ना म्हणून न्ही, बागार म्हजे तें आश्चर्य जाय तर म्हजो भावार्थ कसो आसा. दुसऱ्यान आमी पळोवंक जाय भावार्थ आनी जाणवाय. देवाची जाणवाय आसल्यार पुरोगी. देवाची जाणवाय आनी भावार्थ एकच गी, खंडीत जावन न्ही. देवाचो भावार्थ, देवाचेर आसचो भावार्थ आनी ताजी जाणवाय दोन दुसरे विशय. जर तर आमी आमच्या भुरग्यांक आयताराच्या दुतोनीक धाडटा तर तांणी थंय हेचे जाणवाय वाडोवंक जावंक पुरो पवित्र पुस्तकाचेर, जावंक पुरो इगर्ज मातेच्या शिकोवणाचेर, जावंक पुरो देवाच्या वयर असले जायत्या विशयाचेर तांकां आमी दुतोण दिता. म्हळ्यार जाणवाय तांकां आमी दिता. पवित्र सभे विशयान, पवित्र पुस्तका विशयान जाणवाय आमी दिता. त्या देखून जाणवाय देवाच्या विशयांत चड कळीत जावचें. पूण जाणवाय भावार्थ न्ही. जायतो लोक आसा जेजू क्रिस्ता विशयान जाणा आसचो, पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां म्हणून जाणा आसचो, पूण देवाक ते पातयेनात, जेजूक ते पातयेनात.
साध्या भाशेंत भावार्थ सांगल्यार हांव जाणा आसो वा जाणा नासतना देवाचेर हांवें पात येवचें. जर तर आमच्या आवय बापूय आजो आजी आनी एक 2-3 तकल्यो मुखार गेल्यार आमकां पळोवंक मेळटा तवळ व्हडल्यो दुतुन्यो पुरो नातल्यो. तांची जाणवाय चड नातली, वाचूंक बरोवंक तांकां येनातलें, पूण तांकां देवाचेर आशिल्ली ती पातयेणी तो जावन आसा भावार्थ. हांवें केवळ साद्या उतरांनी सांगचें. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता येली प्रवादी आनी सामुएलाक देवान आपयल्या वेळार कोण आपयता म्हण ताका कळीत नातलें, पूण येलीक समजाता हो हे मनशांचो ताळो न्ही, हो देवाचो ताळो जावन वचूंक पुरो. आनी ताज्या उपरांत तो सांगता तुका आपोवन सोद अशें, तुका आपयल्यार कितें ताका जबाब दिवचें. आनी सामुएल त्याच प्रमाणे जबाब दिता. पयल्या सुवातेर येली ताका मेळ्ळी ती जाणवाय, आनी दुसऱ्यान जाणवाय मेळ्ळी मात पावना. ती जाणवाय सारकी आसा म्हणून पात येवन त्या प्रमाणे ताणें दिल्ली ती जबाब. आनी हांगासर देव सामुएल प्रवादीक विसरून काडटा. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, वांजेल वा पवित्र पुस्तक उत्पत्ती ग्रंथांत हांव निमाणे उतरां म्हणसर वाचून गेल्यार पावना, सगळी म्हाका बाहेड आसल्यार पावना. म्हाका देवाचेर पातयेणी आसूंक जाय. जर तर पातयेणी ना तर हांवें करचें सगळें म्हणजे क्रिस्ती जिवीत एक बायलें एक आडंबरा शिवाय भितर तावन काळजांत तावन येवचें न्ही. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना मागया आमी त्या देवाचेर दृढ पातयेणी आमची जावं दी. जिविताच्या कश्टा वेळार देवाक विसरनासतना ताज्या सांगात समकोवंक आनी ताणें दिल्लो कुरीस घेवन चलोवंक तसो देव आमकां फाव करून दी म्हणून आमी मागया. स्वीकार कर बापा, वायदा कांसो आणाया. स्वीकार कर बापा, आमकां सास भेटयता. स्वीकार कर बापा, जीवन हे पावन कर, दयाळ मोगाळ बापा. म्हज्या मोगाच्या भावाने भयणीनो, म्हजेर तुमचें बलिदान सर पदुदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाचे महिमेक आमच्या नित्य पयसुच्या तपाक सरस्वर मानून घेव. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानू, तिजे वरवीं आमचो पवित्र जावं फावो आनी हे भक्तेन आमी मागता ते आमकां मेळो. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमचे काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वर्षामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दीर वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताजे मरण समरमतांव, जिव्या बावर्तान ताजे पुना जिवंतपण परगडतांव. तिर बरवशान ताजे महिमेवंत येण्याक अतरेकतांव. देखून आतां देवदूतांनी भक्तांक सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दळबरासो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार फुलाच्या वैभवान उत्सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर.
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोद समर्पूंची. त्याच परेच्या वाणसतस ताणें काल्स घेतली. तुका दिन नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणे कराराचे हे रगत पदकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसोद आनी सुमेस्त मनशा बसोद ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good परगटूया. Jesu, तुझे मरण आम्ही समरंता, तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही प्रगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोड आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजे परसडेत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवन जुजे ती सोपोती, भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व कळे तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दीर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजे कुशे सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बागेन आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरच्या नतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सुटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात.
देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त, देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडलेले ह्या शिळेच्या जेवणाक आपण मेळयले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरांची म्हाका पळोवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Krista karya dahin tupa maka Jesu golya boya vitu jiwi maka Jesu Krista karya dahin tupa प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां पोसताय आनी नवी गटाय दित आसाय. ताजे वरवीं आमच्या जिणयेची साल तुका मानती तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानू. हें आमी मागता कलतेपणी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. ओसोरेयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुकार. Zeus e Papa, Papa,
बरे आशीर्वाद दी आमकां. Săge cuvântul am stuam ce desmantlim, Papa ce putați ne păuitrat me ce navi. Amen.